Hello students, accountancy class for 12 commerce. In this video we will see to find new profit sharing ratio. So here partners name A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admit C into partnership. So this is their old ratio. Okay, so how then so A and B so old ratio 4:3. Okay, so your old ratio झालं त्यांचं आणि सीक एडमिट केलो तेंच्यांनी इंटू द पार्टनरशिप. सो जेन्ना एडमिट केलो त्या टायमार ए सॅक्रिफायस 2/7 म्हणजे जो एक्चुअल प्रॉफिट असलो तेतूनसून खंय तरी तेंचो डिवायड जालो त्या रेशियोन. सो ताका कितले सॅक्रिफायस करपाचे पडले 2/7 शेअर आणि बी सॅक्रिफायस 1/7 शेअर. सो कॅल्क्युलेट न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो. सो आमकां न्यू रेशियो फायंड करपाक सांगला. सो न्यू रेशियो फायंड करतलो जाल्यार फॉर्म्युला न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो मायनस सॅक्रिफायस रेशियो. सो हांगासर आमी फायंड करतले न्यू रेशियो ऑफ ए ओल्ड रेशियो हांगा पळयात एचो कितलो ह्यो ए आनी हो बी. सो हांगासर 4/7 कितें येतलो 7 मायनस एन कितलो सॅक्रिफायस केला 2/7. ओके, सो डिनोमिनेटर सेम आसा म्हटल्यार तुमकां क्रॉस मल्टिप्लाय करपाची गरज ना. डायरेक्टली हांगा 4 minus 2 2/7 येयलो. सो न्यू रेशियो ऑफ बी सो 3/7. सो हांगा 4/7 येतलो 3/7. द सॅक्रिफायस कितलो गेलो बीन 1/7. सो डिनोमिनेटर सेम कॉमन घेयात 7 येतलो आणि 3 minus 1 सो कितलो येयलो 2/7 येयलो. ओके, आता व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगासर रेशियो जो आसतलो तो कोणाचो सी. सीचो पळयात आतां कशें काडटले आमी. ओके, सो हांगासर आमकां सी एडमिट केला म्हणून सांगला. सो हांगासर जेन्ना सॅक्रिफायस रेशियो दितले ओके, सो तेन्ना दोनूय कितें करतले मायनस करचे ना. दोनूय रेशियो जे सॅक्रिफायस रेशियो आसा ते एड करतले. कळ्ळें, व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोनूय एड करात. सो 7 डिनोमिनेटर येयलो 2 plus 1 कितलो येयलो 3/7. ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितलो आसतलो तेंचो 2:3. थँक यू.